कोणाचोय कोमो रडू पण एकदाचे उजवाडू अशी गत सध्या शिवोलच्या रस्त्यार बसपी विक्रेत्यांचे जाला। सुमार 20 वर्सां जाली केस लेगीत वतान धवे जाले। शिवोलची विक्रेती रस्त्याक कुशीक बसून फुलां भाज्यो विकून आपले पोट भरतात। केन्ना केन्ना गाडयांचो भंय आसता, मात पोटा खातीर जीव मुठीत धरून बसचें पडटा। आमकां बसपाक जागो ना, आमी वत पावसात सोत्र्यो फुलोवन बसतात। पूण आतां आनीक कितलो तेंप? फुडाऱ्यांच्यो फक्त पोकी आश्वासनां प्रत्यक्षात कांयच ना। आमी मेल्ल्या उपरांत मार्केट बांदतले वय पाशे सोपिल्ली विक्रेती जाप मागतात। आम्ही कितें बाय आमी बसता आमकां इल्लो जागोच दिले पुरो गाडये येयत न्हू जाल्यार सोमते हांगासर व्हरून चिड्डून चल आमचे हात पांय आसा तर ल्हान व्हडाक आमी वयर काडपाक जाय। आमची भुरगीं जग तोडली जाल्या पुरो मार्केट बांदून मेळटलें केन्ना? सांगूं शकना। आज असले फाल्यां ना आमी आमचे भुरगे फाल्यां आमकां बसूंक शकता। मागीर मार्केट बी बांदून दिता हांगला। आता 5 वर्सां जाली आयज येता फाल्यां येता करतात। पळोवया आमी मेल्या उपरांत बांदतात जाल्यार हे नोव्हेंबर वर्सा परत वता खंय कितें येतलें। आम्ही कितें बाय आमी बसता आमकां इल्लो जागोच दिले पुरो आनी काय आता तर कितलीशीच वर्सां तुमी अशीच भायर बसता, जागो कित्याक मेळना म्हणटा तुमकां? बोलचो दितलो कोण मार्केटाक मार्केटाक लागून सगळे मार्केटाक तो कोणी जागो दिता पयलीं तुमचे हांगा मार्केट आसले? ना पयलींच्यानूच तुमी भायर आसा? हांव पयलीं हांगा बसना सकयल बसतालें आतां हांगा बसता तोय विकपणाचो दुसऱ्याक गाडये येयत न्हू जाल्यार सोमते हांगासर व्हरून चिड्डून चल तुमचो माल जाल्यार तेजेर जाल्यार गासता वयल्यान कित्याक कांयना ना। आमचे हात पांय आसा तर ल्हान व्हडाक आमी वयर काडपाक जाय। आनी तूं हे दितलो तो दितलो मोठा उपचार धांवून येता एनवलपान 3000 घालून कितें फायदो आमकां नाका। आमचे कडेन लाख ना दिवपाक। आमची भुरगीं जग तोडली जाल्या पुरो आमकां बसपाक सांगता आमकां वचोंक जागो ना आमकां मार्केट बांदून दियात। आनी कितें उलयतलो आमी पळय सत्र्यो बांदता आनी वताक बसपाक पळोवंक ना काल तुका सांगूंक ना आतां हांगर वता म्हूण उलय वयता थंय वच आमकां मार्केट बांदून दियात। आनी कितें कर 20 years आणि 20 इयर्सान अजूनही तुम्ही अशीच आसात भायर? भायरूच आसा। मार्केटा बद्दल कितें तुमचें म्हणणें आसा ह्या? मार्केट करून देणाऱ्याच्या कडे आहा न्हू आमी बरें म्हटलें म्हण आतां कदंबा एकच येता आमकां हे सगळे हांगा हें करता पॅक करता पूण आमी मागीर हेका हो आमचो सोपो वता न्हू तेका सांगलें कितें करूं आतां आमची बस कट करूं मागीर तेणें सांगलें आपूण करून दिया। तुमकां मार्केट बांदून मेळटलें केन्ना? सांगूं शकना आमी बसतली म्हणून गॅरंटी कितें आहा? आज असले फाल्यां ना आमी आमचे भुरगे फाल्यां आमकां बसूंक शकता ना न्ही। करपाचें कितें आमचें अशें सदां जाता कितके वर्सां आतां उलोवन कितें फायदो आहा? कांयच फायदो ना उलोवन खूब वर्सां जालीं आमी तेच सुवात पयलीं रोड नासलो हांगा आतां रोड जाला। पयलीं पांय वाट आसलो तें मार्केट आसलें गणपती म्हणून आतां देवूळ बांदलां। मागीर तुमकां मार्केट नवें बांदून केन्ना मेळटलें? आता 5 वर्सां जाली आयज येता फाल्यां येता करतात येयल्लोच सांगता बांदता पळोवया आमी मेल्या उपरांत बांदतात जाल्यार आनी उलोवन फायदो कांय ना सोंपलें। आमी आतां कितें सांगपाचें तेंचे सॉल्व करूंक जाय न्हू। आमी आतां ही रस्त्यार बसता येयल्ली गेली पंचायत रस्त्यार तुमी बसता रस्त्यार बसतात ना अरे रस्त्यार आमी खंय बसतली मार्केट बांदून दिल्यार मार्केटान बसतली न्हू। हेचेर पंचायतीचे और स्थानिक आमदाराचे कितें म्हणणें आसा म्हणटा? तें आतां हांव कितें सांगू तेंच्यांनी चिंतूंक जाय कितें करपाचें ना करपाचें तेंच्यांनी चिंतूंक जाय आमी कांय उलोवंक शकना। तेंच्यांनी आतां रस्त्यार बसता म्हणल्यार दिवंक जाय कितें बांदून मार्केट दिल्यार कोणें मार्केटान वचून बसतलो न्हू। कितें सांगलां तुमकां मार्केट बीन बांदून दिता म्हणून? मागीर मार्केट बी बांदून दिता हांगला बांदतात वर्सां हा सांगतात सगळीं सगळे सगळ्यात फायद्याचे येता तेका सांगतात आमी अशें करतात तशें करतात हय कोण कितें करता काय येयलें काय कांय ना तेच मनशाक व्हडलेशें माल आमकां लोकांक पावता तितकें। हांगासर गिरायक आसा तुमकां? गिरायक आसा लोकांचे? गिरायक हे नोव्हेंबर वर्सा परत वता खंय गिरायक येतलें हे वर्सां भरून सगळे
नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक हांव विणा मांद्रेकार आणि तुम्ही पळयतात गोमंतक टीव्ही. सध्या हांव आसा शिवोले वाठारान आणि हांगासर येवपाच्या कारणूय तशेंच गंभीर आसा आणि अशीच ही गंभीर आणि एक स्पेशल स्टोरी घेऊन हांव तुमच्या मुखार आसा. सो सध्या हांव आसा शिवोलचे जे मार्केट आमी म्हणटा त्याच मार्केटान, पण खंय तरी सध्या हांव हांगासर रस्त्यार चलतना तुमकां दिसता, कारण हे जे हांगासले मार्केट आसा, जो शिवोलचो बाजार आसा तो पळय असोच रस्त्या कुशीक जो आसा तो हांगासर स्थित जावन आसा. आता जेन्ना आमी हांगासली जी लोकल वेंडर्स आसात, जी बायलां आसा, तांकां आमी मेळ्ळी आणि तेंच्या कडेन जेन्ना उलोवपाचो प्रयत्न केलो, सगळ्यांचे म्हणणे एकूच अशें आसलें, सगळ्यांनी आपली जी आसा ती निराशा हांगासर व्यक्त केलेली आसा. गेली कितलीशीच वर्सां जाली, 25 ते 30 वर्सां जाली, ती बायलां जी आसात, जी आमची लोकलूच गोंयकारां बायलां जी जावन आसात, ती हांगासर आपल्या पोटा पाणया खातीर जी आसात ती हांगासर ह्या मार्केटान रस्त्या कुशीक जी आसा ती आपले सामान, भाज्यो म्हणा, फुलां म्हणा, कितें घेवन आसात ती हांगासर बसता. पण खंय तरी त्यांच्या पदरान जी आसा ती निराशाच इतलीशी वर्सां जी आसा ती पडटाना आमकां हांगासर दिसून येता. सगळ्यांनीच हांगासर एकाच आवाजान जी आसा ती आपली निराशा व्यक्त केली. कोणाचे म्हणणे अशें आसा की इलेक्शनाच्या वेळार हांगासर लोक येतात, हांगासर कोण कोण कॅन्डिडेट्स येतात आणि आमी तुमकां तेन्ना मार्केट बांदून दितले अशें व्यक्त करतात. पण जेन्ना खरोच इलेक्शन सोंपता आणि जेन्ना तो टायम येता तेन्ना हांगासर कोणाचीच जी उपस्थिती आसता ती दिसना. तशेंच हो जो मेन रूट जावन आशिल्ल्या कारणात हांगासर तुमकां गाडयांच्यो ज्यो आसा त्यो येरादारी जातना दिश्टी पडटात आणि त्या कारणाक लागून खूब जाणांचे अशेंय म्हणणे आसा की केन्ना केन्ना आमचे सामान सुद्धा जे आमी हांगासर घेवन बसतात ते सुद्धा केन्ना केन्ना हांगासर चिड्डिले वयता. तशेंच रस्त्या कुशीक हांगासर वतान पावसान बसल्या कारणान खुबश्या फावटी जे आसा ते गिरेक सुद्धा कितें आसा आमकां हांगासर टायम जालो काय आमकां ते पुतयांनी भरून आमचे सामान परत घरान व्हरचें पडटा अशें सुद्धा म्हणणे ह्या बायलांचे आसा. सो आयच्या दिसान खरोच एक गंभीर आणि असो मुद्दो जो आसा जेचेर सुटाव जावपाची गरज आसा तो म्हटल्यार शिवोलचो मार्केट जावन आसा. कारण ही जी बायलां आसा ती खरीच खूप जाणटी वयोवृद्ध बायलां जी आसा ती खंय तरी आपल्या फक्त उदरनिर्वाहा खातीर, आपले पोट चलपा खातीर आयज हांगासर मार्केटान बसतात ह्या रस्त्या कुशीक आणि खरेच आयज तेंच्या ह्या प्रश्नाचेर सुटाव जावपाची गरज आसा.